नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। दिल्लीच्या पोरण्या संसद घरांत एनडीएची संसदीय पक्षाची आयज खासा बसका। बसकेंत सरकाराची निर्मिती, मंत्रालयां वांटपाचेर जावं येता चर्चा। मुख्यमंत्री आनी प्रदेशाध्यक्ष बसकेक आसतले हाजीर। लोकसभा वेंचणूक जाहीर जाले उपरांत मार्च 16 लागू केल्ली आचारसंहिता वेंचणूक आयोगान घेतली फाटी। आता नव्या कामांच्या मंजुरीक वाट मेकळी। कुडचडे सावड्डेच्या पुलावेल्यान उडी मारिल्ल्या शेल्डे केपेच्या तरणाट्याची सापडली कूड। 24 वरां उपरांत कूड सोदपाक कोस्टल पुलिसांक येस। उत्तरेन काँग्रेसीच्या रमाकांत खलपाक 2019 वेंचणुकेंत गिरीशा परस उणी मतां। खलपाचेर गिरीश थारलो उजवो। स्पेशल रिपोर्ट। मंत्री सुदीन ढवळीकाराची राजकारणांत 25 वर्सां पुराय। 6 जून 1999 वर्सा पयलेच खेपे जाल्लो आमदार। दक्षिणेन भाजपा हेवीवेट आमदार आनी मंत्री आसतना पल्लवी हारली कशी? भाजपाक पडला प्रश्न। फुटीर आमदारूय भाजपाक दिवपाक शकले नात मतांची आघाडी। आता खबरो विस्तारांत। दिल्लीच्या पोरण्या संसद घरांत एनडीएची संसदीय पक्षाची बसका आयज जावपाची आसा। हे बसकेंत सरकाराची निर्मिती आनी मंत्रालयां वांटपाचेर चर्चा जावपाची शक्यताय आसा। गोंयचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे हे बसकेक हाजीर आसतले। दिल्ली हांगासर सध्या सरकार स्थापन करपा खातीर बसका चालू आसा आनी ह्या खातीर एनडीएतले बीजेपी तशेंच इतर गटर पक्षांच्यो फाटोफाट मिटिंग्स चालू आसात। आयज सकाळच्यान बीजेपीचे सगळे मुख्यमंत्री आणि निवडून येल्ले खासदार यांची बैठक दिल्लीन चालू आसा आनी त्या बैठकीन गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत तशेंच बीजेपीचे राज्यसभा खासदार आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे हे सुद्धा दिल्लीन जावपी ह्या बैठकीन दाखल जावन त्या बैठकीन सामील झालेले आसा। सकाळच्यान चालू असलेली ही बैठक सोंपल्या उपरांत कितें निर्णय जाता हे सगळ्या मुखार येतलेच। ही अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले। पळयत रावत गोमंतक टीव्ही। लोकसभा वेंचणुके खातीर तशेंच आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा आनी सिक्किमांत विधानसभा वेंचणुके खातीर लागू केल्ली आचारसंहिता वेंचणूक आयोगान बेरेस्तारा फाटी घेतली। लोकसभा वेंचणूक जाहीर जाले उपरांत मार्चाच्या 16 तारखेर आचारसंहिता लागू केल्ली। ह्या काळांत उदरगतीच्या खंयच्याच निर्णयाक राज्य सरकाराक मंजुरी दिवपाक मेळनाशिल्ली। आता नव्या कामांच्या मंजुरीक वाट मेकळी जाला। 16 मार्च 2024 ह्या दिसा इलेक्शन कमिशनान प्रेस कॉन्फरन्स घेवन लोकसभा वेंचणुकेची डिक्लेरेशन केल्ले आणि तेन्नाच मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हो लागू जाल्लो। हो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट 1 जून पर्यंत म्हणजे 7 फेजीचे जे इलेक्शन असले त्या 7 फेजीचे इलेक्शन कंप्लीट जायसर 1 जून पर्यंत हो कोड ऑफ कंडक्ट आसलो, जो 4 जून पर्यंत वाडयलो जेन्ना कावंटींग जालें। काल इलेक्शन कमिशनान एक नोटीस जारी करून सांगले की हो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो आसलो जो पुराय देशभर लागू जाल्लो तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आता सोंपलेलो आसा अशें नोटीस इलेक्शन कमिशनान काडलेली आसा। ह्याच बरोबर हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्कीम, हरियाणा हांगासर जे त्यांच्या बाय इलेक्शन्सा खातीर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागलेले ते सुद्धा सोंपले अशें त्या नोटिसेन सांगलेले आसा। अशी अपडेट घेवन तुमच्या मुखार येत रावतले। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कुडचडी सावड्डी पुलावेल्यान उडी मारून आत्महत्या केल्ल्या शेल्डे केपेच्या प्रकल्प गावस देसायाची कूड निमणे सापडली। बेरेस्तारा सकाळच्यान ताच्या कुडीची सोद मोहीम सुरू आशिल्ली। 24 वरां उपरांत कोस्टल पुलिसांक ताची कूड सोदपाक येस आयले। शेल्डे केपेचो हो प्रकल्प गावस देसाय बुधवारा राती 8:30 वरांचेर नायट आउटाक वता म्हणून सांगून घरांतल्यान भायर सरिल्लो खंय। उपरांत तेच राती 2:30 वरांचेर हांव म्हजो जीव सोंपयता असो संदेश आपल्या भावाक धाडून तांणी कुडचडे सावड्डेच्या पुलावेल्यान उडी मारली। ह्या घडणुकेची म्हायती ताच्या पालकांनी पुलिसांक दिल्या उपरांत पुलिसांनी सोद मोहीम सुरू केली।
तेन्ना ताची इलेक्ट्रीक बायक सावड्ड्या पुलाचेर पुलिसांक सांपडली. हाचे वयल्यान प्रकल्प ह्या तरणाट्यान जीव दिलो म्हूण पुलिसांक दुबाव आयिल्लो. उपरांत बिरेस्तारा पुलीस, उजो पालोवपी दळाचे जवान आनी कोस्टल पुलीस ताच्या कुडीचो सोद घेताले. तशेंच ह्या सोद मोहिमेंत थळावो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसायान मजत केल्ली. मात बिरेस्तारा ताची कूड सापडूंक ना. निमणे शुक्रारा सकाळी त्या तरणाट्याची कूड पुलिसांक सांपडली. सध्या ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या. फुडलो तपास सुरू आसा. पयर रातीसान मिसींग आसलेलो प्रकल्प गांव देसाय हेजी कूड जी आसा ही जुवारी न्हंयक सांपडलेली आसा. 24 वरां भितर जे अग्निशामक दल आसात कुडचड्याचे, तशेंच कोस्टल गार्ड आसा, पोलीस आसा कुडचड्या वयले, तांकां यश मेळ्ळें आसा. पयर राती 8:30 नायट आवटा वयता म्हणून हो प्रकल्प जो आसलेलो हो गेल्लो. मागीर तेगेली सकाळी फुडें जी बायक आसलेली इलेक्ट्रीक बायक ती पुलार सांपडलेली सावड्डेच्या. तेन्ना खंय तरी संशय येयल्लो पोलिसांक की तेणें सुसायड केला काय कितें काय म्हणून. मागीर तेजो सोदाचो सुरवात केली आनी आयज तशेंच कोस्टल गार्ड, पोलीस, मागीर अग्निशामक दल आसलेले, तशेंच सांगेचे आमदार, तशेंच मंत्री सुभाष फळदेसाय हे स्वता जावन तेजो सोदाक मदत केली. आनी आतां एक 8:30 सुमार सकाळ फुडें तेजी जी कूड आसा ही सांपडलेली आसा. आनी तेजी कूड जी आसा ही पोस्टमॉर्टमा खातीर सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जे आसा थंय व्हेल्ली आसा. गोमंतक TV खातीर गौरी सतरकर. 2019 आनी 2024चे काँग्रेसीक पडिल्ले लोकसभेच्या मतांचो आंकडो पळयत जाल्यार कलपा परस गिरीश फुडें. दक्षिणेंतलो आसून लेगीत गिरीश चोडणकरान उत्तरेंतल्या कलपा परस चड मतां काडिल्ली ही म्हत्वाची बाब. पळोवया हो रिपोर्ट. 2024चे लोकसभेचो निकाल लागलो. उत्तर गोंयांत 6 फावट भाजपाचो श्रीपाद नायक वेंचून आयलो. काँग्रेसीन आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत खलप हाका उमेदवारी दिल्ली. आम्ही फाटले लोकसभा वेंचणुकीचो आढावो घेत जाल्यार तेन्नाचो काँग्रेस उमेदवार गिरीश चोडणकराची कामगिरी सुद्धा खलपा परस उजवी थारल्या. 2019 वर्सा गिरीश चोडणकर आनी अंदू 2024 वर्सा खलपाक लोकसभे खातीर पडिल्ली आंकडेवारी अशी. 2019 वर्सा गिरीश चोडणकर आनी अंदू 2024 वर्सा खलपाक लोकसभे खातीर पडिल्ली मतांची आंकडेवारी अशी. वर्ष 2019 वर्सा मांद्र्या गिरीशाक पडिल्ली 8,371. 2024 अंदू खलपाक पडली 9,363. 2019 वर्सा गिरीशाक पेडण्या पडिल्ली 6,460 मतां. अंदू खलपाक पडली 6,269. 2019 वर्सा दिवचले गिरीशाक पडिल्ली 6,436 मतां. अंदू खलपाक पडली 5,794. 2019 वर्सा थिवे गिरीशाक पडिल्ली 8,978. अंदू खलपाक पडली 6,873. 2019 वर्सा म्हापसा मतदारसंघात गिरीशाक पडिल्ली 9,263. अंदू खलपाक पडली 8,170. 2019 वर्सा शिवोले गिरीशाक पडिल्ली 9,982. अंदू खलपाक पडली 8,296. 2019 वर्सा साळगांवा गिरीशाक पडिल्ली 8,293. अंदू खलपाक पडली 7,667. कळंगुटे 2019 वर्सा गिरीशाक पडिल्ली 10,151. अंदू खलपाक पडली 9,639. परवरे 2019 वर्सा गिरीशाक पडिल्ली 6,993. अंदू खलपाक पडली 6,918. हळदोण्या 2019 वर्सा गिरीशाक पडिल्ली 9,471. अंदू खलपाक पडली 9,632. पणजे गिरीशाक 2019 पडिल्ली 6,626. अंदू खलपाक पडली 6,057. ताळगांवां 2019 गिरीशाक पडिल्ली 10,906 मतां. अंदू खलपाक पडली 9,274. 2019 वर्सा सांताक्रूज गिरीशाक पडिल्ली 11,478. अंदू खलपाक पडली 10,688. सांतांद्रे गिरीशाक पडिल्ली 7,500. अंदू खलपाक पडली 5,675. कुंभारजुआ गिरीशाक पडिल्ली 8,258. अंदू खलपाक पडली 7,984. मया गिरीशाक पडिल्ली 6,182. अंदू खलपाक पडली 4,949. साखळे गिरीशाक पडिल्ली 7,573. अंदू खलपाक पडली 3,662. पर्या गिरीशाक पडिल्ली 7,561. अंदू खलपाक पडली 3,639. वाळपय गिरीशाक पडिल्ली 7,149. अंदू खलपाक पडली 5,601. प्रियोळा गिरीशाक पडिल्ली 6,776. खलपाक पडली 4,041.
गिरीशाची 2019 वर्सा एकूण मतां आशिल्ली 1,64,407. खलपाची अंदू वर्सा एकूण मतां आशिल्ली 1,40,191. गिरीश चोडणकारा परस रमाकांत खलपाक 24,216 मतां उणी. गिरीश चोडणकार दक्षिण गोंयांतलो, खलप उत्तरेत रावपी. मात इतले आसूनय खलपाक गिरीशा परस लोकसभेत उणी मतां. गिरीश आनी खलपाच्या मतांचो फरक पळयत जाल्यार उत्तरेत काँग्रेसीचो उमेदवार चुकलो हे दाव्याक वजन येता. गिरीशान हे फावट लोकसभे खातीर आपली इत्सा उलोवन दाखयल्ली, मात ती दक्षिणे खातीर. उत्तर गोंयांत काँग्रेस पक्ष सामको खिळखिळो जाला ही बाब खलपाक पडिल्ले मतां वेल्यान परतून एकदां स्पश्ट जाल्या. हाचेर काँग्रेस परंपरे प्रमाण विचार मंथनाचो दावो करता काय खऱ्यांनीच तो प्रत्यक्षात हाडटा ते पळोवचें पडटलें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मोगोचो ज्येष्ठ फुडारी आदले उपमुख्यमंत्री आणि सध्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकाराची राजकारणांत 25 वर्सां पुराय. 6 जून 1999 ह्या दिसा ढवळीकार सगळ्यांत पयली आमदार म्हूण वेंचून आयिल्लो. सुदीन ढवळीकाराची राजकीय कारकीर्द पळयत जाल्यार तो गोंयचो नितीश कुमार अशें म्हटलें जाल्यार तें चुकीचें थारचें ना. पळोवया हो स्पेशल रिपोर्ट. 2 दिसां पयलींच 18वे लोकसभेचो निकाल लागलो. भाजपा सगळ्यांत व्हड राजकीय पक्ष थारलो, मात तांकां बहुमताचो आंकडो गाठप शक्य जालें ना. हाकाच लागून देशांत परतून एक फावट आघाडीचें सरकार अस्तित्वात येतलें आनी हातूंत म्हत्वाची भूमिका आसतली ती म्हळ्यार जनता दल युनायटेडाचे नितीश कुमाराची. राष्ट्रीय पावंड्यार सद्याक नितीशाक डिमांड आयिल्लो आसतना गोंयांतलो नितीश कुमार म्हळ्यारूच सुदीन ढवळीकारान आपले राजकीय कारकिर्दीची 25 वर्सां पुराय केली. 6 जून 1999 ह्या दिसा पयले खेप सुदीन ढवळीकार आमदार म्हूण वेंचून आयिल्लो. गोंयचो नितीश कुमार ही उपमा दिवपाचें कारण म्हळ्यार सुदीनाची आतामेरेनची राजकीय कारकीर्द. केन्ना काँग्रेस जाल्यार केन्ना भाजप अशें करीत सुदीनान सदांच सत्तेची फळां चाखली. काय थोडोच अपवाद सोडलो जाल्यार जंय सत्ता थंय सुदीन अशें समीकरण. आनीक एक सुदीनाच्या बाबतींतली गजाल म्हळ्यार फाटलीं 25 वर्सां एकाच मोगो पक्षांत रावन सुदीनान आपलें राजकारण केलें. जायते फावट सुदीनाक मोगोंतल्यान भायर येवपाच्यो वा मोगो विलीन करून मुख्यमंत्री सुद्धा जावपाची ऑफर आयिल्ली, मात सुदीनान ती घेतली ना. मात सुदीनाची साथ सोडून खूब जाणांनी ताका टाटा केलो आनी सत्तेत वांटो घेतलो. मात सुदीन एकाच मोगो पक्षांत रावन तो पक्ष विधानसभेत तिगोवन उबो आसा. सध्याच्या ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत करपी आयाराम गैरामां खातीर सुदीनाची ही एक मोठी देख. 6 जून 1999 वर्सा पयलेच खेप आमदार. मोगोचे आदले अध्यक्ष सुरेंद्र शिरसाट हांणी सुदीनाक दिल्ली आमदारकीची उमेदवारी. 2002 ते 2005 वर्सां मजगतीं भाजप सरकारांत वांटेकार. PWD पुरातत्व आनी पुराभिलेख, वस्तू संग्रहालय आनी नुस्तेमारी खात्याचो पदभार. 2005 ते 7 वर्सां मजगतीं काँग्रेस सरकारांत वांटेकार. नुस्तेमारी, पुरातत्व आनी पुराभिलेख, वस्तू संग्रहालय आनी सहकार खात्याचो पदभार. 2008 ते 12 वर्सां परतून काँग्रेस सरकारांत वांटेकार. रस्तो येरादारी, न्हंय येरादारी आनी समाज कल्याण खात्याचो पदभार. 2012 ते 16 वर्सां भाजप सरकारांत वांटेकार. PWD, रस्तो येरादारी आनी न्हंय येरादारी खात्याचो पदभार. 2017 ते 19 वर्सां भाजपा सरकारांत वांटेकार. PWD, रस्तो येरादारी, न्हंय येरादारी आनी वस्तू संग्रहालय खात्याचो पदभार. वर्स 2022 ते आतां मेरेन भाजपा सरकारांत वीज, अक्षय उर्जा आनी हावजिंग खात्याचो पदभार. ही अशी आतामेरेनची सुदीनाची राजकीय कारकीर्द. बिहाराचे नितीश कुमाराची पंतप्रधान जावपाची मोख जाल्यार गोंयचो नितीश कुमार म्हळ्यार सुदीनाची गोंयचो मुख्यमंत्री जावपाची मोख. सुदीनाची ही मोख पुराय जातली काय ना हें काळूच थारायतलो. मात गोंयच्या राजकारणात ज्या राजकीय फुडाऱ्यांची कारकीर्द सदांच लक्षात उरतली तातूंतलो एक सुदीन ढवळीकार इतलें मात खरें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. लोकसभा वेंचणुकेन दक्षिण गोंयांतल्यान पल्लवी धेंपेक हारीचें तोंड पळोवचें पडलें. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार दक्षिण गोंयांत दिगंबर कामत, रवी नायक, सुभाष शिरोडकर, सुदीन ढवळीकार आनी आलेक्स सिक्वेरा सारकिल्ले हेवीवेट मंत्री आसूनय पल्लवी धेंपे हारली कशी? होच प्रश्न भाजपाक सतावपाक लागला. सप्टेंबर 2022 दक्षिण गोंयचे कांय आमदार काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपात आयिल्ले. ह्या आमदारा फुडें पल्लवीक चडांत चड मतांनी जिखून हाडपाचें आव्हान आशिल्लें. मात मडगांवां आमदार दिगंबर कामत जाल्यार नुव्या आलेक्स सिक्वेरा सारकिल्ले मंत्री आसूनय पल्लवीक जिखून हाडप शक्य जालें ना. मुरगांवां 2019च्या वेंचणुकेंत भाजपाचे उमेदवार नरेन सावयकाराक 9,236 मतां मेळिल्लीं जाल्यार ह्या वेंचणुकेंत पल्लवी धेंपेक 8,269 मतां मेळ्ळीं. संकल्प आमोणकार काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपान आयिल्ले, ताका लागून भाजपाची मतां वाडटली असो अदमास आशिल्लो. मात बाजी परती पडली.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. ह्या हॉस्पिटलाचें काम सुरू केल्ल्याक गेली 7 वर्सां जालीं मात अजून ह्या हॉस्पिटलाचें काम पुराय जावंक ना. ताका लागून पेडणेच्या लोकांक उपचारा खातीर अजूनय गोंय वैजकी महाविद्यालयांत वचचें पडटा. हॉस्पिटलाचें अजून उक्तावण जावंक नाशिल्ल्यान पेडणेच्या लोकांचो खेळ केला अशी तिडक सरपंच प्रसाद नाईक हांणी उक्तायली. तशेंच हें हॉस्पिटल बेगिनात बेगीन सुरू जावप गरजेचें आसा अशें मांद्रेचे आमदार जीत आरुलकर हांचें म्हणणें. पण एक सांगूंक सोदता सरकाराक आनी आमचे माननीय जे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां की हे जे हॉस्पिटल जावन आसा जे कन्स्ट्रक्शन तुमी हातीन घेतल्या ते खऱ्या अर्थान एक मांद्रे गांवचो एक आनी पेडणे तालुकाचो सबंद पेडणे तालुकाचो एक जीव तो. कारण ते एक हॉस्पिटल कितल्या लोकांची तेचेर एक आशा आसा की एक बेगीन जावचें. खुबश्यो गोश्टी हांगा आसात मांद्रे म्हणूं नाका केरी किंवा इब्रामपूर आणि ह्या गोष्टी ह्या भागात जर बारीक पळोवपाक गेल्यार जेन्ना इन्सिडंट जाता एक जाणटो मनीस खरोच तो एक सिरियस आसता आनी जेन्ना ताका हॉस्पिटल खरी हॉस्पिटलाची गरज आसता ताका इक्विपमेंट हांगा ना आमचे कडेन खंय आमचे पेडणे तालुक्यांत ह्या हॉस्पिटलांनी ना ते आमकां बांबोळे शिफ्ट करचे पडटा. इन बिटवीन तेंची बाबड्यांची एक ते मरण पावतात कारण तांकां ती जाय ती फॅसिलिटी ते टायमाक मेळना म्हणून. पण हे हॉस्पिटल तुमी जे हातीन घेतल्यात जे आमच्या पेडणेच्या जनतेक दिवपाक तेचो एक खेळ जाल्ला म्हाका दिसता. आमचो विश्वजीत राणे सर तर तांकां जर बारीक पळोवपाक गेल्यार तांकां काय पडलेलें ना भितर. कारण तो म्हणटा हे जे काम घेतला कन्स्ट्रक्शन जे काम घेतला GSIDCन आनी तेचे जे चेअरमॅन आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत सो तो तेचेर घालता हो तेचेर घालता. सो आमी पेडण्याच्या जनतेन पेडण्याच्या जनतेचो एक्चुअली हो खेळ हो. इलेक्ट्रिकाचें काम ऑलमोस्ट जालां. लास्ट टायम येयलो तेन्ना हे स्ट्रक्चर सुद्दां नासले सो ते जाले. STPचें काम जाल्लें आहा भितरलें जें काम आहा आतां थंय खंय तरी फॉल्टी मेळ्ळ्या कित्याक ते आयटम्स सगळे सो ते रिप्लेसमेंटाक टेंडर काडपाक पडटा. सो तेंचे ते काम करतात. सो म्हाका दिसता की हो बेगिनात बेगीन म्हाज्या तरी टर्मान बेगिनात बेगीन जावचो हे इनॉग्रेट करचें कित्याक एक खरी नेसेसिटी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एंटायर पेडणे तालुक्यात खरंच गरजेचें हॉस्पिटल आहा आनी आमकां ट्रॅव्हल करचें पडटा म्हापसाचें नाजाल्यार बांबोळे. हे जर जालें जाल्यार हे बांबोळे GMCक लिंक आसतलें आनी GMCचे डॉक्टर्स आनी हांगासर डिप्लॉयड आसतले. सो म्हाका दिसता हे जाल्या उपरांत आमचो सगळो प्रॉब्लम जो आहा पेडणे तालुक्याचो हेल्थ विशयी तो सॉल्व जातलो. जानेवारीन डेट दिली इनॉग्रेट करता म्हणून सो ते काही कारणांक लागून एक टेंडर तेंचे आउट केलो. बिडिंग एकटोच येयलो रिटेंडर करचे पडले. आतां कोड येयलो हे गोश्टी जातात पूण कंटिन्युअसली आमचे फॉलोअप CM कडेन आसात. CMन आतां तांकां डेडलायन ऑगस्टाची दिल्या सो तेंचे कडेन ते डिस्कस करतलो टेंडर्स बाबा खंयचे उरल्यात ते. पयर कावंटिंगेचे एक दीस पयलीं हॉस्पिटला विशीं आमची मिटिंगूय म्हाज्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन जाल्या. तेणी पर्सनली आपूण सायड इन्स्पेक्शनाक येतलो म्हणून. सांगोळडीच्या लिव्हरामेंट वाडो वाठारांत आशिल्ल्या शेतांनी सिवरेजीचे गाणयारे उदक सोडिल्ल्यान थळाव्यांक बरोच त्रास जाला. ह्या सिवरेजीच्या उदकाक लागून ह्या वाठारांत रोग पातळपाक शकता. ताका लागून जाणे कोणी हे सिवरेजीचें उदक सोडलां ताचेर संबंदीत खात्यान बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. लिव्हरामेंट सायबेनीचो पुरीस ताचे ऑपोजीट हिंगा एक शेत आहा आनी हे शेतान सगळे सुवेज सोडलेलो आहा. आतां कोणें टँकरान सोडला काय जे सुवेज प्लांट हिंगासून जावपाक नाशिल्ले ते उदक सोडला ते आमी नको. पूण प्रॉब्लम कितें जालें इट्स ऑल गॉट स्टॅग्नंट या आनी जेन्ना तूं बॉम्बे वयता तो वास मारता न्हू आनी एंटर बॉम्बे तसलो वास हिंगा मारता. सो वेलकम टू स्टिंकींग सांगोलदार जाला हांव. सो रिक्वेस्ट करता हांव टू द हेल्थ डिपार्टमेंट टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड टू हांव सरपंच रिक्वेस्ट करता सरपंचा कडेन आनी आमचो जो MLA आहा दे शूड प्लीज लूक इन टू ऑल दीस. आतां ते इतले म्हयने जाले उगी सोडटाले आनी दॅट इज ऑलरेडी सीप्ड इनसायड बट नाव सिन्स दीस सुवेज प्लांट थिंग इज कमिंग अप एंड दे हॅव बीन रिलीजिंग द वॉटर हियर इट इज ऑल गॉट स्टॅग्नंट एंड बोथ दोज थिंग्स हॅव गॉट मिक्स टुगेदर एंड इट्स स्मेलिंग लायक इट. सपोज फाल्यां हिंगा कोणाक डेंगू जालो कोणाक मलेरिया जालो कोण मेलो हू इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट. I request all the departments to please come here. जेन्ना EDM फेस्टिवल जाला तेन्ना पोल्युशन कंट्रोलचे व्हडलो कावंटर घालून बसलेले. आतां हिंगा येयात मरे हे पळयात मरे कितें चल्लां तें. नाव आय विल बी रायटिंग अ लेटर टू दीस पंचायत टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड टू द हेल्थ डिपार्टमेंट आनी आय रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम हियर लूक इन टू दीस मॅटर. डू अन इन्स्पेक्शन. वाटेर वयता न्हू आमची दोनी सायडी शेतां आहा. आतां आमी वयता तेन्ना सगळो गाणीच पडटा. हांगा कोण सरपंच हेल्थ डिपार्टमेंट कोण एक्शन हे करना.
कितें मेन इशू कितें सगळे गाणी मारता सगळे मागीर आतां पावस पडोंक लागलो स्टार्ट जाला आतां पावस आतां मागीर कोणाक आतां काय कळचे आतां मागीर कितें जाता आतां आमगे ड्रिंकींग मलेरिया केसीस आतां वाडटे पण आतां शेत कोण आतां काय सारकें हे भर सरला आतां काय जाला उदक काय जालं उदक आतां केन्ना आतां पावस आतां सुरू जाता लोकांक आतां मलेरिया डेंग्यू स्टार्ट जातले आतां पळय आतां गव्हर्मेंटान कोण आतां सरपंच कोण आतां एक्शन घेवपाचें हिंगा हेल्थ डिपार्टमेंटान ते चिंबल जंक्शना कुशीक बुधवारा राती 5 वाहनांचो भिरांकूळ अपघात जाल्लो. ह्या प्रकरणात पोरणे गोंय पुलिसांनी ट्रक चालका आड गुन्यांव दाखल करून तपास सुरू केला. पोरणे गोंय पुलिसांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण बुधवारा राती 11 वरांचेर चिंबल जंक्शना कुशीक आशिल्लो सिग्नल पडिल्लो. ताका लागून पोरणे गोंया सावन पणजेचे दिशेन वचपी एक ट्रक राविल्लो. ताचे फाटल्यान 2 मोटारी राविल्ल्यो. ह्याच वेळार ताचे फाटल्यान येवपी ट्रक चालकाचो ताबो सुटिल्ल्यान ताणें मुखार आशिल्ल्या 3 वाहनांक धपको दिलो. उपरांत मुखावेल्यान येवपी स्विफ्ट मोटारीकूय धपको दिवन मुखार गेलो. तशेंच अपघातान कारण थारिल्ल्या ट्रक चालकान थंयसावन पळ काडपाचो यत्न केलो. ह्या वेळार थळाव्या लोकांनी ताचो फाटलाग करून ताका धरलो. ह्या प्रकरणात पोरणे गोंय पुलीस निरीक्षक राघोबा कामत हांच्या मार्गदर्शनाखाला हवालदार प्रेमनाथ फडते हाणें अपघाताचो पंचनामो करून ट्रक चालका आड गुन्यांव दाखल केला. दाबोळी विमानतळा कुशीक आशिल्ल्या सर्व्हिस रस्त्याचेर टॅक्सी, रेंट कार आनी हेर गाडयांची लोक बेशिस्तपणान पार्किंग करतात. हाका लागून थळाव्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटा. ह्या बेशिस्त पार्किंगेचेर कारवाय करपाक ट्रॅफिक पुलीस अपेसी थारल्यात म्हूण थळाव्यांचो आरोप. हे बेशिस्त पार्किंगेचेर ट्रॅफिक पुलिसांनी कारवाय करची म्हूण थळाव्यांची मागणी. सांगचें म्हणल्यार हे आख्खें मॅस जाल्लें फाटल्यान पळोवपाक गेलो. दीस इज नॉट ट्राफीक मॅनेजमेंट. आमचो CM, आमचो DGP, आमचो PI सगळे उलयतात रोड सेफ्टी म्हणून. दीस इज रोड सेफ्टी. पार्किंग ऑन द रोड सायड अँड नो बडी इज मॉनिटरींग दीस. आतां पळय हांगा ट्राफीक PI आहा खंयचो एअरपोर्टाचो, आमचो नार्वेकर आहा PI ट्राफीक वास्को, ओके. ट्राफीक पुलीस आहा सगळे लॉट ऑफ पीपल लायक ट्राफीक पुलीस जे उबे रावता, फायन घालता. हें फायन घालना? ह्यो रेंट कॅब हांगा पार्किंग केल्ली आहा, ओके. एक्सिडेंट जातरे येतले तुमी पळोवपाक, ओके. वाय सो हे डिले कित्याक? वी आर वेटिंग फॉर द एक्सिडेंट टू टेक प्लेस. कळ्ळें? हांव एकूच सांगपा पळयता हांगा हें कितें काय म्हणून हें मॅस जाल्लें हांगा एअरपोर्टार. टॅक्स्यो, ओके, ह्या वटेन पळय टॅक्स्यो, त्या वटेन पळय रस्त्यार टॅक्स्यो आनी लोकांनी गाडी चलोवपाची कश्यो आनी पार्किंग करपाची कश्यो? आय डोंट अंडरस्टँड. कोणूच पळयना. दुर्लक्ष केला हांगा एअरपोर्टाचेर, ओके. वी हॅव टेकन अपॉइंटमेंट विथ एअरपोर्ट डायरेक्टर ऑल्सो. हे सगळे गाडयांक आमी लॉक मारतले. जशें आमी पयलीं त्या नीज गोंयकारांक त्या वटेन लॉक मारले पळय, तशें आतां हांगाय लॉक मारतले. बऱ्यान गाडी काडपाची तेंच्यांनी, कोणाच्यो गाडीची ओनर आहा पळय तेणे काडपाच्यो. एंड नाव आय एम गोइंग टू कॉल PI ऑल्सो ट्राफीक. वॉट इज दीस? आय वॉन्ट टू नो वॉट इज दीस. इज इट दीस पार्किंग प्लेस? हो रोड मरे, सर्वीस रोड मरे, एक्झिट. इफ समथिंग गोज रॉंग देर व्हेकल्स वूड कम आउट फ्रॉम दीस रोड. तुमी सर्वीस रोडाची अशी गाडी पार्क करता आनी कोण पळयना? नो बडी इज बॉदर्ड. इट्स रॉंग. सेक्युरिटी रिजनाक लागून एअरपोर्टाची वॉलूय लागीं आहा. सेक्युरिटी रिजनान तेंच्या हेजे वेळेर पार्किंग बांदून ते वायट एलिफंट करून उडयलो फॉर सेक्युरिटी रिजन म्हणून. कळ्ळें? सो सेक्युरिटी रिजन इफ सम व्हेकल पार्क केल्यो, ओके, आनी सम टेररिस्ट मे बी आसले हांगा आनी अटॅक केलो, हू इज रिस्पॉन्सिबल? हांगा एक पुलीसमॅन आहा, कोण पेट्रोलिंग करता? नो बडी पेट्रोलिंग, नो बडी बॉर्डर. टॅक्सी म्हणटा सोडटा, ओके. कोणी हाडून बॉम्ब दवरलो, बॉम्ब दवरलो, कितें दवरलो? हू इज रिस्पॉन्सिबल? कोणाक पडोंक वचना. आमचे लोकल MLA पडोंक वचना, नाल्यार आमच्या पुलिसेक पडोंक वचना, ओके. हे ते सेक्युरिटी पळयना, ओके. फकत कोण BJPचो MLA येयलो, वयल्यान सेंट्रलाचो कोण मिनिस्टर येयलो, तेजेच फाटल्यान नासता ते, तेन्नाच सेक्युरिटी लागता ताका. तेन्ना सगळी गाडी काड, रस्त्यार क्लियर कर, हें क्लियर कर. आतां कित्याक क्लियर जायना? दीस हॅज टू बी क्लियर, ओके. आमी सांगता NGO हे आतां क्लियर जावपाक जाय. आता एक धक्कादायक बातमी. दावकोंड धारबोंडड्या देवेंद्र चेपू गांवकार ह्या तरणाट्याचेर 2 जाणांनी हल्लो करून ताका जखमी केलो. ह्या कुळा पुलिशेन प्रकरणात 2 जाणांचेर गुन्यांव नोंद केला. जखमी गांवकार हांचेर फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. फुडलो तपास सुरू आसा.
बुधवारा सकाळी धावकोण धारबांदोडा वाठारात देवेंद्र गावकर ह्या तरणाट्याचेर 2 जाणांनी हल्लो करून ताका जखमी केल्लो. ताच्या कडल्यान 20,000ची रोख रक्कम, सरपळी आणि मोबाईल घेवन तांच्यांनी पळ काडिल्लो. बेरेस्तारा हे हल्लो प्रकरण उक्ताडार आयले. उपरांत ह्या हल्लो प्रकरणात कणकिरे गुळेलीच्या कांता बेतकेकार आणि नानूस उजगावच्या महादेव गावडे हांच्या आड कुळे पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केलो. जखमी जाल्ल्या गांवकाराचेर सध्या फोंडेच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा. फुडलो तपास सुरू आसा. आमी फोंडा उपजिल्ला हॉस्पिटलांत आसा. जो धावकोण दाबाळ क्षेत्रांतलो धावकोणचो एक भुरगो देवेंद्र गांवकर एका बुधवाराक दिसा सकाळी फुडें मारण जाली आनी ताका लांकडाच्या कामीन बडयलो आनी ताका हात फ्रॅक्चर जाल्लो आसा. तेजे दुसऱ्या हाती मार लागले आसा, पांयाक मार लागले आसा. ताका मारलो तो मारलो आनी तेजी गळ्यांतली सरपळी, तेचो मोबायल आनी तेजे कडल्यान काडून 20,000 रुपया तेजे कडल्यान काडून घेवन जे हल्लेखोर आसले ते पळोवन गेल्ले आसा. जेन्ना हेची रितसर तक्रार कुळे पुलिसान देवेंद्र गांवकर हांणी केली तेन्ना तेणी तेंची ताका नांव दिल्लें आसा. जो कांता बेतकेकर हो महादेव गावडे कणगिरे उजगांव नाणसाचो, हेणी आपल्याक मारलो अशें म्हणून तेणी तक्रार केल्ली आसा. तेंचे शोधात कुळे पुलीस आसा आनी केन्नाय तांकां अटक जावपाची शक्यता आसा. जो देवेंद्र गांवकर आसा तेचो हात जो आसा तो एक उजवो हात तेजो मोडलेलो आसा आनी तेजेर फाल्यां ऑपरेशन बांबोळे हांगा जातलें अशें कळयलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. शेवटचं संधीचं सोनं करा. तुमचं फ्लॅट आजच बुक करा. त्वरा करा, थोडेच फ्लॅट शिल्लक. मडगावमधील मध्यवर्ती ठिकाणी आखे येथील जुलिएटा कॉम्प्लेक्समध्ये अगदी परवडणाऱ्या किमतीमध्ये आपल्या स्वप्नातलं घर आजच बुक करा. अत्याधुनिक, प्रशस्त, सर्व सुविधांनी युक्त असे 2 BHK, 3 BHK फ्लॅट्स आणि कमर्शियल गाळे उपलब्ध. बुकिंगसाठी संपर्क करा. MS कजराज बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स, ऑफिस क्रमांक 2, मजला 3, कर्मा पीस एव्हेन्यू, ओल्ड बस स्टँडच्या जवळ, वास्को कोर्टच्या समोर, वास्को दी गामा, गोवा. फोन क्रमांक 70 20 98 55 77 किंवा 95 27 69 39 10. आर्किटेक्ट विराज देसाई, RCC कन्सल्टंट राजन रेडकर. An Institute of Hotel Management and Catering Technology. Admissions open with 100% job guarantee in Goa, India. Overseas degree diploma certificate courses in hotel management. He's the chairman and the chief executive of ANN Institute of Hotel Management and Catering Technology, Goa. He's here with us, most popularly known for and as a Dr. A.N. Nagwekarji, the pride of Goa. It's a huge honor, sir, to have Dr. Anand Rao Nagwekarji here with us. Nova Cidade Commercial Complex S1 Building. Alto Porvorim. Bardes, Goa. Contact 9326114919.